इफ्फी बरे भशेन जालो. आतां ESGची गोवा फिल्म महोत्सवाची तयारी. ऑन एन एवरेज फाटले जर वर्साचे सगळे पळयत 7 ते 8 फिल्मां गोंयांत जाता. सो लेट्स सी इफ देर आर मोर. इट्स अ 2 year period न्ही 16-17 2 वर्साचे आसा कळ्ळें. सो 7 ते 8 तरी इट्स अ कॉम्पिटिशन. दीस इज नॉट फॉर फिल्म फायनान्स. हे आतां आमचे 2-2 वर्सांनी कॉम्पिटिशन जाता. तें जाग्यार आयलां. पयलीं कितें जातालें एक बरोबर 4 फेस्टिवल एक बरोबर केल्ले 3 केल्ले. आतां हे वर्सान वर्स जालें. हो वर्षी फाटलो आतां टायमार आयलो. इट इज ड्यू इन 2018. 9th edition of Goa State Film Festival. 16 ते 17. 1 जानेवारी 2016 ते 31 डिसेंबर 2017 हातूंत भितर जी फिल्म जाल्यात ज्यांचे सेन्सॉर सर्टिफिकेट रेडी जाला आनी सबटायटल जाला ती फिल्मां एलिजिबल फॉर दीस 9th edition. हय कित्याक फाल्यां जर प्रायज विनींग आमकां खंय भायर दाखोवपा जाय खंयच्या फेस्टिवलान मागीर तें हें जायना न्ही. सगळें इट इज ओपन. नॅशनल अवॉर्ड आनी हाका कांय संबंद ना. दीज आर स्टेट अवॉर्ड्स. सो नॅशनल अवॉर्ड घेतिल्लो जाता फाल्यां ऑस्कर पसून मेळत जाल्यार हांगा स्टेट अवॉर्डूय अप्लाय करपाक इज एन्टायटल्ड. मोठ्या मोठ्या महोत्सवांनी खंय वाद जातातूच. एस दुर्गाचें तेंच. सी controversy is of part. I will always say when there is a successful event happening there is always a controversy. Okay, so we should not pay much attention to that controversy. Rather we focus on, that's what I mentioned, rather let us focus on 10 Marathi cinema coming for the festival first time in the history of India. First time. Let us focus on that. Let us focus on good cinema coming into International Film Festival. This time we had many Oscar nominated films. Many films were there. And you won't be surprised tomorrow the film which got award here may get Oscar. It's likely to happen because that's the response what we get from the film critic. इफ्फीत गोंया खातीर वेगळो विभाग दवरूंक शकना. गोवा सेक्शन म्हणटा इफीन जावपाक शकना. देन इट हॅज टू फॉलो ऑल द प्रोसिजर ऑफ इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल. सी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाक फियाबचें एक्रेडिशन आसा. हें लक्षांत दवरा. फियाबचेर खूब कंडिशन आसता. सो यू कॅनॉट डू एनीथींग द वे यू वॉन्ट. कळ्ळें. सो दॅट्स वाय गोवा सेक्शन कॅनॉट बी पार्ट ऑफ इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल. कळ्ळें. सो दॅट्स वाय इट इज नेम्ड एज गोवा सेक्शन. ताका लागून तो बूक फियाबच्या अंडर येता रेग्युलेशन फाल्यां. ही फिल्म कशी घेतली तुमी. Okay, so that's all. This has been done for a. So otherwise, why don't you have a separate booklet for that Goa section? ते लोकांक कळना. लोक ते वाचून बरेचशे लोक वाचून वतात. So if you distribute that booklet, it will really help. Booklet करपा जाता. करपाक काय प्रॉब्लेम ना. That can be separate booklet दिवन करपा जाता गोवा सेक्शन म्हणटा. But it cannot be IFFI section. ते हातून जावपाक शकना. कळ्ळें. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार.